डिफेन्स एक्सपोन कांय देश पयलेच फावट वांटेकार जाल्या. युक्रेन तातलोच एक. किटला बेतलांतल्या 2016च्या डिफेन्स एक्सपोन युक्रेनान डिफेन्स प्रॉडक्ट हाडिल्ले. हो एक्सपो वेवसायीक दृश्टीन म्हत्वाचो म्हूण युक्रेनचे टीमीक दिसता. युक्रेनाक मेक इन इंडिया संकल्पनाय आवडली. ते दिशेन कांय भारतीय कंपन्यांकडेन खंय तांचें उलोवप जालां. Our products can meet requirements for all departments of types of Ministry of Defense structures, border guards, police, and any other department. So we can meet any requirements for each type of military forces. We represent in Ukraine a private company. We are glad to be here in DEF Expo 2016. It's pretty, very good design. A lot of people, a lot of companies here. We are glad to represent our production line of UAV systems. I hope it will help us to make business here in India and to get development in this region. इतले मजगती रक्षा मंत्री मनोहर पर्रेकारान कांय डिफेन्स साधन सुविधा आणि तंत्रज्ञानाची पळोवणी केली. पर्रीकारान L&T कंपनीन तयार केल्ल्या रणगाड्याची पळोवणी केली. रक्षा मंत्रालयान कमी वेळान बरे तरेन डिफेन्स एक्सपोचे आयोजन केलें म्हूण गोंयच्या उद्योजकांनी आयोजकांची तुस्त केली. We should not find out the loopholes to oppose. We should not find out reasons to oppose. Rather, we should find out good reasons to support. And this is one best example, a best display in front of the Goan society. We should take a pride that Defence Expo is being held in Goa. It is going to be a pride of Goa, and I demand that this Defence Expo should be a permanent. This Nakeri Betul should be the permanent venue for Defence Expo. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस आणि दत्तराज नाईक. बीजेपी सरकारान वेंचणुके वेळार दिल्ली सगळी आश्वासनां खंय पुराय केल्यात. काणकोणचे रवींद्र भवनाचें काम फुडले वेंचणुके पयलीं सुरू जातलें म्हूण रक्षा मंत्री पर्रीकार उलयलो. हायवेचे रुंदीकरणाचें काम करतना लोकांची जाता तितली घरां साल्वार करतले म्हूण तो उलयला. काणकोणा राजभाग बीजेपी कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यान तो उलयतालो. इन्फ्रास्ट्रक्चरचे विचार करा. एक तुमचे फक्त उरला ते रवींद्र भवन. हांव तुमकां गॅरंटी दिता की आमी फुडल्या इलेक्शनाक वचच्या पयलीं हाचें काम सुरू जातलें. मुख्यमंत्र्यान हें ऑलरेडी क्लियर केलां. बारीक मोठे कितें खूब अडचणी आयल्यो ताका, तरेतरेच्यो टॅक्निकल अडचणी आयल्यो. पूर्ण त्या टोका पासून ह्या टोका पर्यंत नॅशनल हायवे 17 लोकांच्या घराचेर नांगर चलयता आनी नॅशनल हायवे 4A परत सांगता लोकांक सगळ्या अलायनमेंटाच्या संदर्भात लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन लोकांची घरां चडूच चड वाचून थोडो खर्च वाडल्यार जाता. वयर उखलूंक जाय जाल्यार हो रस्त्याचे सगळे सँक्शन जाल्ले आहा. मुख्य म्हणजे जुवारी पुलाचें सँक्शन जाला. मुख्यमंत्री पार्सेकार म्हणटा काणकोणकार खंय शेती आनी पर्यटनात फुडें. बेळगांवच्यान आमी भाजयो हाडी आनी तांच्या कडल्यान जेन्ना हेकेकवर फणां जावपाक लागली तेव्हा गोंयान ठरयलें की आमी हांगा भाजयो तयार करच्यो. सगळीकडे प्रयत्न केलो पूण बरो प्रतिसाद दिलो हो काणकोणकारांनी. प्रत्येक क्षेत्रान म्हणजे कृषी क्षेत्र आसात किंवा पशुसंवर्धन क्षेत्र आसात, पर्यटन म्हणून आसात. म्हणजे आशिया खंडातले जे पहिले डझनभर बीचेस काढले, पहिले 12 बीचेसचे संपूर्ण आशिया खंडातले. आपल्या देशाची समुद्रपट्टी केली व्हडली आसा तुमकां खबर आसा. आमचेच कितले आसतले आणि आशिया खंडान कितले आसतले. त्या पहिल्या 12 बेस्ट बीचेसान गोंयचे 2 आयले आणि दोनाचे 2य काणकोणचे आयले. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार. घेऊ एक विराम.